साखळीतलो काल जो प्रकार जालो साखळीच्या कॉलेजीचे भुरगे जवळपास 400-500 भुरगे भायर रावले आनी तेंच्यांनी 1 डेचो स्ट्रायक केलो. खरें म्हटल्यार हो प्रकार म्हाका वैयक्तीक आवडूंक ना. हांवें त्या विशयाचेर फाटले 1.5-2 म्हयने जाले हो विशय म्हाका खबर आशिल्लो. ज्या भुरग्यांची पर्सेंटेज 75% भरूंक ना त्या भुरग्यांक एग्जामीक बसूंक एलावड करूंक ना प्रिंसिपलाक. बट अशा रितीन तेंच्यांनी निशेध करपाक जायना अशें म्हाकाय दिसता. हा विशय डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन प्रिंसिपल मॅडम हांच्या दोगांय कडेन उलयलो. ताजेर उलोवन फाटलीं 2 वर्सां एक्चुअली हांव तेजेर सोल्युशन काडटालो. बट भुरग्यांचे पेरंट्स आनी भुरग्यांनी समजून घेवपाक जाय. काही एड्युकेशनच्या बाबतींतले रुल्स बदलप हे आमकां शक्य ना आनी बदलचेय न्ही कोणी अशें म्हाका दिसता. बट तरी फक्त भुरग्यांचें वर्स पिड्ड्यार जावचें न्ही म्हणून अंदूच्या वर्सा पुरतें हांवें गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करून ताजेर सोल्युशन काडलां. तांच्या खातीर एक सेपरेटली थोडे लेक्चर्स अरेंज करून परत एकदां तेंचे एग्जाम कंडक्ट करचें अशें कॉलेजीकूय रिक्वेस्ट केल्ली आसा, युनिवर्सिटीकूय रिक्वेस्ट केल्ली आसा. कॉलेजीक आज पत्र ऑलरेडी गव्हर्मेंटाचें गेलें की तेंच्यांनी एडिशनल लेक्चर घेवचें. युनिवर्सिटीक हांवें डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन कळयतलो, तेजी परत सेपरेटली एग्जाम घेतली. बट अंदू जालें हेजो अर्थ हो प्रकार परत रिपीट जावचो न्ही अशें सगळ्या भुरग्यां कडेन म्हजी मागणी आसा. अशा पद्दतीन प्रेशर हाडून ही प्रेशर टॅक्नीक योग्य.